डिसिजन कॅबिनेटाचें आशिल्लें चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर स्कीम ही अमेंड केल्या आनी तांकां वन टायम 70 काय 80 लोक उरल्या तांकां आमचो प्रयत्न चल्ला की विदीन 6 मंथ सगळ्या जाणांक जे आसा त्या पद्दतीन घेवचे ती स्कीम अमेंड करून एक टायम जितके ऑफर्स मेळटा तितक्यो दिवन तांकां विशय सोंपोवपाचो तो प्रयत्न चल्ला मॅक्स टू मॅक्स इज द 6 मंथ्स सोंपयतले. सेकंड इज द प्रपोजल फॉर द एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑफ अमाउंट 35 lakhs फॉर द एक CSR अवॉर्ड केल्लो ताजो एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल. पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉडार ब्रिज हेजे फक्त लॅप्सीस एडमिनिस्ट्रेटीव उरलेले म्हणून तेजे आयज कंप्लीट केल्ले आसा. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द 36 नॅशनल गेम्सचे काही बसीस पेमेंट म्हणजे इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट जे आसले पळय न्ही एक ATC बसीक परत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ताजो पेमेंट करपा खातीर. ओके ताज्या उपरांत गोवा एनिमल ब्रिडींग एंड डॉमेस्टीक रेग्युलेशन्स एंड कॉम्पेन्सेशन ऑर्डिनन्स 2024 ताका अमेंडमेंट हाडला आमी रूटवायलर्स आनी पिटबुल हे जे आसा पळय न्हू तो ब्रीड बॅन करपा खातीर आयच्या कॅबिनेट डिसिजन जालें. टोटली बॅन आतां तेंच्यांनी पयलीं रजिस्टर करचें पडटलें तें आनी तेजी काळजी आपुणूच तेजी जबाबदारी घेवची पडटली तो कोणाक चावूंक जायना आनी हय येतले ऑर्डिनन्स येतलो हेज्या फुडें येवचें ना आनी भायल्यान हाडूंक मेळचें ना. पिटबुल कॉन्ट्रॅक्च्युअल एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसीस फॉर श्याम काणकोणकर मेडिकल ऑफिसर एक्सटेंशन दिला ताका. ओके it is an extending the benefit of the of corrigendum to the service terminated staff of the member of the parliament of the Lok Sabha of the Goa North Sabha and Rajya Sabha parliament जो स्टाफ आशिल्लो पळय न्ही तांकां मदीं टर्मिनेट हें जाल्लें तें तांकां ती सर्विसीस एक्सटेंशन केलें. क्रिएशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट वीच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर आमी पयर अनावन्स केल्लें ताका कॅबिनेटाक हाडलें DDW वीच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर PWDंतल्यान ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट हे कंप्लिटली सेपरेट जाले आनी त्या खातीर ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले उदकाचे पिवपाचे प्रोविजन. इंजिनियरींग म्हणून जे PWD आसा ते तुमी सेपरेट करतले ना DW डिपार्टमेंटाचो CE हो त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसतलो. PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांयच येवचें ना. PWD डिपार्टमेंटान हॅन्स फोर्थ ओनली रोड्स आनी बिल्डिंग्स उरतले इवन दो द सिवरेज इज गोईंग इन टू द सिवरेज कॉर्पोरेशन. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज फुल्ली लूक आफ्टर बाय द सिवरेज कॉर्पोरेशन. आतां पर्यंत जातालें सिवरेज कॉर्पोरेशन नवीन पायपलायन घालताले सीओर लायन प्लांट तयार करताले मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले तशें ना सिवरेज सुद्दां सेपरेट जाताले ते नॅक्स्ट हेका येतले. म्हाजो प्रश्न कितें आसलो PWDचो CE आसा सध्या पब्लीक इंजिनियर जो वॉटर सप्लाय पळयता तोच सेपरेट जातलो म्हणटा. एक्झॅक्टली रायट. वर्टिकल तो सेपरेट वर्टिकल म्हणजे दोज हू आर कांयच ना वील गिव द फर्स्ट ऑफर फॉर ऑल द इंजिनियर्स दोज हू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द DDW डिपार्टमेंट दे कॅन पॅरलली गो अँड जॉइन इन दॅट डिपार्टमेंट. तांची प्रमोशन्स हे त्या लायन ती वेगळी उरतली एंटायर न्यू प्रोसेस म्हणजे आमी तांकां ऑफर दितले हांगा जाल्यार तुका थंय वचपाचो यू कॅन गो देर and join as a EE आहा तो EE थंय जॉइन जातलो. दोज वर इंटरेस्टेड दे कॅन गो देर. एट प्रेझेंट वी कॅन डायरेक्टली डेप्यूट करतले आमी म्हणजे तो त्या लेवला वयलोच CE लेवला वयलो CE थंयसर घालतले इतकोच फरक. PWD पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट वील लूक आफ्टर रोड्स आनी बिल्डिंग्स हे PWD पळयतले. DDW डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकींग वॉटर होल ड्रिंकींग वॉटर पळयतले आनी सिवरेज कॉर्पोरेशन हेंच फुडें सगळी सिवरेज पळयतले. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज अंडर द फायनान्स डिपार्टमेंट कंप्लिटली कॉर्पोरेशन वेगळें. DDW हे कंप्लिटली वेगळे डिपार्टमेंट मिन्स कंप्लीट वेगळे डिपार्टमेंटूच जातले आनी WD उरतले. आमी जशें म्हटलां पळय न्ही आतां पर्यंत जितक्या 100% तेजेर लक्ष दिवपाक जाय तितकें लक्ष वचनाशिल्लें. वेगळे डिपार्टमेंट केल्ल्या कारणान 100% लक्ष दितले देर प्लॅन फॉर एनादर 25 years
म्हणजे WRD डिपार्टमेंटान ताका उदक हाडून त्या स्पॉटाचेर दिवप आनी हांच्यांनी लिफ्ट करून फिल्टर करून लोकां पर्यंत पावप हें काम देर वील बी द कॉर्डिनेशन बिटवीन द WRD डिपार्टमेंट एंड DDW डिपार्टमेंट ओके जालें आमी ह्या बजेटान ताका नेक्स्ट एलोकेशन सेपरेट जातले सगळे बजेटरी मंत्री वॉटर सप्लाय आणि वेगळे मंत्री आहेत सध्या एकूच आहा मरे असू शकता आणि मागीर जर Ex post facto approval for the filling of one post of embryologist in the Department of Obstetrics and Gynec on the consolidated salary of 80,000 on the contract basis for the 1 year. आमी embryologist घेवपाचो थारायल्लो आसा. Filling of the 3 posts of the lecturer in the Department of Pediatrics, Goa Medical College, Bambolim on the contract basis initially for the 1 year or till fill the regular post. 3 post lecture basis lecturer म्हणून आमी pediatric departmentat घेता. येस थँक्यू फ्रिडम फायटरांचे एप्रॉक्सिमेटली म्हाज्या अंदाजान 60 ते 70 अशें कितें तरी आसत तांकां ते थोडे जाण ह्युमन रिसोर्सान जॉयन जावंक ना आतां तांकां परमनंट जॉबान घेतले खूब जाण आसा पयलीं थोड्या जाणांनी 3 जॉब घेतले प्यून म्हणून जॉयन जालो मागीर LDC घेतलो त्या खातीर हे लिस्ट उरला म्हणजे तेजेर कोणी सारकें मॉनिटर करिनासले हांव येयल्ल्याक हांव तें मॉनिटर करपाक लागलो एकट्याक एकूचदा जॉब घेवंक मेळटा बट ताका तेजेर नांव कट न केल्ल्यान 2-2दा जॉब सुद्दां घेतला जॉब हार्नेस केसीचे खूब पेंडिंग हार्नेस केसीचे तशें जाता जशें फ्रिडम फायटराचें केला पळय न्हू तशें त्या पद्दतीन तेंय करता एकदां सुभाष शिरोडकर सरांनी असेंब्ली सुरू असताना सांगलेले की राज्यात धरण बांधताले म्हणून आणि हा ते फाटल्या 2 असेंब्ली सांगलेले त्याची किती झाले पुढे सुरू आसा प्लॅनिंग माझ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन आनी NRI डिपार्टमेंट आमचें NRI कॉर्पोरेशन हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस मॅक्झिमम म्हणजे आयजूय जशें म्हटलां पळय न्ही आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट बसलेले आहात तांकां पयशे दितात भायर वचून फसतात असे खूब जाण गोंयकार फसल्या म्हणून कोणी ह्यान फुडें खंयच्यात काल आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हटलां पळय न्ही हे सगळे हेच प्रकार आसात ओके थंय सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जावप इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचें न्ही एक म्हजें म्हणणें परत एकदा शिवजयंतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा गोंयकार ताका मरण आयलें आनी परत 21 तारखेर वचपाचो तुम्ही लोकांक म्हणजे पळयतात कारण हेल्थ इश्यूज आसतात आमी लोकांक सरळ सांगलां